चवथ सुरू जाल्ल्याक वेगवेगळ्या तरेची सजावट केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. अशीच एक सुंदर सजावट केल्ली पळोवपाक मेळटा ती म्हटल्यार दिवचलचे लाटंबारचे वाठारांत देवूळ वाड्यार मंदार गांव हांच्या घरांत विठ्ठल रखुमाईची प्रतिमा आशिल्लो हो देखावो हांगासर पळोवपाक मेळटा. भक्तगण वारीक वयतानाचे सुंदर देखावे ह्या सजावटींत केल्लेले आसा. सुंदर अशी रोशणाय करून तशेंच भक्तिमय संगीत ताच्या फाटभुंयेर हो देखावो आजून उठावदार दिसता. पळयात काय बरें अशें सुंदर हो देखावो वारीचो केल्लेलो आसा. हो देखावो अशेच तरेचे हलते देखावे गोंयच्या खाय वाठारांनी लोक करीत आसता. पयलीं पासून परंपरा जी आसा गोंयच्या घराघरांनी हे चित्र केलें वता. खूब मेहनत करून हे हलते देखावे करतात. हे पळोवपाक शकता कशा तरेन बावल्यांक ह्या मुवमेंट दिल्लेलो आसा. एक बावलो झेंडो वयर काडटा, दुसरो ढोल वाजयता, दुसरी एक तुळस घेवन बायल वयता दिश्टी पडटा. अशे सुंदर अशे देखावे पयलीं पासून आमकां गोंयच्या कांय घरांनी तयार करता आसतना दिश्टी पडटा. हे करपाक खूब मेहनत लागता. मोटराचेर तयार केल्ले आसा हे. पयलीं लोक अशे चित्रां करून हातीन अशे ते चित्र हालोवपाक बसताले, पूण आतां लोक मोटर लायता किंवा फॅनाचो वापर करून ताका मुवमेंट दिता. पळोवपाक शकता हे जे ज्या तरेन घुंवता आनी एकाच लयेन तेंची मुवमेंट आसा तेजे वयल्यान आमकां कळटा की एका मोटर बसून हो देखावो कसो सुंदर तरेन सादर केल्लेलो आसा. आनी हो पूर्ण जो देखावो आहा तो इको फ्रेंडली असो म्हाज्या कोतान दिसता, कित्याक कसलोच प्लास्टीक किंवा इतर कसले थर्माकोलाचो वापर केल्लेलो हांगा ना. कागदां पासून तयार केल्लेलो हो देखावो आसा.